लुका प्रमाणे सुवार्थ जेरुसलेमांत सैथेवंत प्रवेश इतलें सांगून सातस जेरुसलेमाक सरचे वाटेन तो फुडें सरलो. ओलिवेत म्हणटात त्या दोंगरा मुळे आसलेल्या बेतफागे आनी बेथानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या 2 शिसांक धाडले अशें सांगून, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वचा, थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक आडबासर गाडाव, जाचेर कोणी येदोळ पर्यान बसलोलो ना. ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणी कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा. धाडिल्ले ते शीस गेले आनी जेसून सांगिल्ले बरेच ते तांकां मेळ्ळे. गाडवाक सोडयतना ताच्या वारेसदारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोमयाक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजू सरशेन हाडून आयले उपरांत आपले धगले काडून गाडवाचेर तांणी चडोवन घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेतना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार हांतोळ्ळी. ओलिवेत दोंगराचे देंवणेर शहराच्या समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो समूह तांणी देखिल्ल्या सर्व विचित्र कार्यां पासत व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णन म्हणलो. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राय. शांती, सर्गी आनी महिमा, अत्युन्नती. जम्यामध्ये असलेल्या फारिसेवा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हणलें, मेस्त्री, तुज्या शिसांचे तोंड धांपय. जेसून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगतां, ते वोगे रावतीत जाल्यार हे फातरच भोब घालतले. आमेन.